गीत घेऊया पेज नंबर 20 A36. बापा आमचो तूं मोगोरताय आमची मोदें जेजूक धाडटाय हो मोगोर कोण बीन पुस्तकूं आपले शिवीन तुका भेटो तुझी कुटुंब एकठांय सदां मावत विश्वास मागून सदां तुझे कुटुंब एकठांय सदां मावत विश्वास मागून सदां. म्हज्या भयणीन भावनो ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसात ती मनांत दवरून आतां आमी ह्या मिसान भाग घेतना आयज जावन आसा निमाणो दीस नोवेनाचो. आनी वो आयज आमी विशय दवरलेलो आसा भाग्यवंती नास आनी आंकवार मारयेचें देवोसांव आमचे भितर रचून हाडची गरज. आयच्या दिसा ही इंतेसांव आसात. बर्थडे, दिनवासनी आनी बरी सावत भलायकी मागता वॉल्च सेर्वुलो de Piedad हाचो 21वो बर्थडे जावन आसा. सबीना कार्दोज बेसांव आनी बरी सावत भलायकी नेवेस एस्तिबिएरो, ओलिविया Travaso, Carolina Colasso, Stanley Tellis, Dyson Da Costa and family, Vicky Siqueira, Vikranti Siqueira and Earth Siqueira, William D'Souza, Walter D'Souza, Perpetual D'Souza and John D'Souza, Cliff Siqueira, Vanessa Rodriguez, Dia Siqueira and Creon Siqueira, Maria Emily, Lucy Esteve, Peter, Janet, Jade, Michael, Monica and Sebastian Rodriguez. दिनवासनेचे मीस ग्रासमिल्डा फर्नांडीस आनी जे उपकार मेळ्ळेले आसा त्या पासून ती आर्गां दिता. अपोलिना फर्नांडीस, सेलिया माचाडो आनी फॅमिली. ओतम्या पासत मिसां दिल्लीं आसा. Armando Fernandes, Joseph Da Costa, Jacinto Fernandes, Antonia P. Fernandes, Francesca Fernandes, Francisco Fernandes, Augusta Fernandes, Joe Menino Goes, Luciana Godino, Jocelyn Enriquez, Vincent Cardozo, Menin Fernandes, Inas Fernandes, Golbert Miranda, Baluster Tellis, Elisa Tellis, Salvador Tellis, Rodriguez familia Otmia Basot, Basilio and Maria Mascarenhas, Sabina D'Souza, Elvian Pedrin D'Souza, Joseph D'Souza, Santana D'Souza, and Vincent Rosario Rodriguez, Miguel Anton Pires and Ashok Pires, Augusta and Ana Rita Fernandez, Santano and Sebastián Fernandes, Felicio João Bautista de Souza and Esmeralda Filomena Lobo, Carl David Pereira, Poile Mornache Woros, Joaquim L. Suarez, Ikrave Woros Mornache, Pulgotirincha Otmia Pasot, Benedicta Fernandes and Miss Peteliasa, आणि पुलगोंतल्या आत्म्यांची गरज जी आसा ते बेनिडिक्ट फर्नांडिसान भिटरलेले आसा. तरी सगळीं देसां मनांत दवरून ह्या मिसान आतां आमी भोक्तीपणी वांटो घेवया. भयणीन भावनो ह्या दिसांनी करंट सारको ना आनी ताका लागून आमचे
इंटरनेट सारकें आसना ताका लागून आमकां खूब त्रास जाल्ले आसा. आमी खूब ट्राय केल्ली आसा. आमचे कडेन 3 इंटरनेट कनेक्शन आसा आनी एकूय सारकें चलना. त्या भायर आमी टॅटरिंग करता, हॉटस्पॉट टॅटरिंग, तेंय सारकें चलना. म्हणटच आमकां खूब त्रास आसा. ताका लागून मातशी तुमी समजून घेयात. फुडें आमी हें मीस तुमकां अपलोड करून दाखयतले हांव. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची पातकां मनांत धरून देवाचे बोगसणे आमी सगळ्यां काळजांत थावन मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दितात देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. काकलुत्सरा बापा, आमच्या पातकां पासून गायिल्ल्या तुज्या पुताच्या काळजा उदेशी मोगाची उपरुमीत दिरवी तूं आमचेर ओतताय. शेवट पर्यंत आमचो मोग केल्ल्या ताच्या भोव उदार काळजाची आमचे जिणेंत खरी भोक्ती करूंक आनी मोगान ताका सोर पातकांचे फारीकपण दिवंक आमकां उदार काळजाची कोर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वयलें वाचप. मोजिसा कडेन उलोवन सर्वेस्परान म्हणलें, सर्वेस्पराची दोबाची वस्तू ही पवित्र सोबेच्या दीस नेमलोल्या दिसा इस्रायलाच्या पुता धुवांक तुमी ह्या सोबेक आपूंक जाय. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या 2 सांजे मोदें सर्वेस्पराचे पास्क जातले. त्याच म्हयन्याच्या 15व्या सर्वेस्पराचे मानांक फूग नासलोले उंड्याची परब. 7 दीस तुमी फूग नासलोले उंडे खावंक जाय. पयले दिसा तुमी एक पवित्र सोबा बोरूंक जाय. जोड वावर तुमी करूं न्हय. 7 दीस तुमी सर्वेस्परा उच्याक उलपायलोल्यो बेटोनी वोमतल्यात. 7वो दीस पवित्र सोबेचो दीस जातलो. त्या दिसा तुमी जोड वावर करचे नात. सर्वेस्परान मोजिसा कडेन उलोवन म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता धुवा कडेन उलय आनी तांकां सांग, हांव तुमकां दितलो त्या देसान तुमी भितर सोदतोच आनी पीक एकठांय करतोच पिकाचे प्रथम फलाचो बरो याज्ञिका कडेन व्हरून दिवचो आनी तुमी सर्वेस्पराक मानवलेली जावच्याक याज्ञिकान तो सर्वेस्परा मुखार व्हरून भेटोवचो. सोनवारा उपरांतल्या दिसा याज्ञीक ही भेटोवणी करतलो. सर्वेस्पराक भेटोवंक तुमी बरो हाडल्यात त्या सोनवारा उपरांतल्या दिसा तावन सारकी 7 सातोले मेजूंक जाय. 7व्या सोनवारा उपरांतल्या दिसान पुर्यान तुमी 50 दीस मेजचे आनी उपरांत तुमी सर्वेस्पराक एक नवी भेटोवणी करची. ह्या 7व्या म्हयन्याचो 10वो दीस फारीकपणाचो दीस जातलो. त्या दिसा पवित्र सोबा भरची आनी उपास करून सर्वेस्पराक उज्यान उलपायलोली भेटोवणी करची.
ह्या 7व्या म्हयन्याचो 15वो दीस सर्वेस्पराक मानांक तोंबूची परब जातली. पयलो दीस पवित्र सोबेचो दीस. त्या दिसा तुमी जोड वावर करूं न्हय. 7 दीस तुमी सर्वेस्पराक उज्यान भेटोवण्यो उमटल्यात. 8व्या दिसा पवित्र सोबा बोल्ल्यात आनी उज्यांत उलपायलेल्यो भेटोवणी सर्वेस्पराक उमटल्यात. हो दीस दोबाजीक जमातीचो दीस. ह्या दिसा तुमी जोड वावर करूं न्हय. सर्वेस्पराच्या दोबाजीक ओस्तव ही. ह्या ओस्तोव्याक इस्रायलाच्या पुतादुवांक तुमी एकठांय करूंक जाय. दर दिसाचे रिती प्रमाणे सर्वेस्पराक उज्याक उलपायलेल्यो भेटोवण्यो, होम, दान, योद आनी पिन ओपरून भेटोवंक ह्यो पवित्र सोबा तुमी बरोवंक हाडटल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. देव आमचे बोल आनंदान ताची किर्तन करात. सगळे म्हणुया. देव आमचे बोळ आनंदान ताचें किर्तन करात. स्वतंत्र गायात, दोलांचो गणगण करात. किन्नोरेच्यो आनी विणोच्यो मधुर आवाज आयकूंक दी. कोम सिंगार गाजोयात. आयज 9व्या म्हयन्याची सुरवात. आयज पुनवेचो दीस. आयज आमचो महाउस्तव. जबाब. देव आमचे बोळ आनंदान ताचें किर्तन करात. हो इस्रायलाक दिल्लो कायदो. ही जकोपाची देवाची याज्ञा. इजिप्टाच्या देवान झूज केल्ले तेन्ना हो हूक झुजेक ताणें घालो. जबाब. देव आमचे बोळ आनंदान ताचें किर्तन करात. परको देव तुमचे मोदें आचचो न्हय. भायल्या खंयच्याच देवाक बुजू नाकान. जाणें इजिप्टाच्या देसांतली तुमकां भायर काडली, तो हांव सर्वेस्पर तुजो एकलोच देव. जबाब. देव आमचे बोळ आनंदान ताचें किर्तन करात. उद्गार. देवाचो सोप सासणांक तोखता. ताच्या शब्दाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू आपल्या खाशा देवस्थानांत वचून तांच्या देवस्थानांत अशी शिकवण दितालो की लोक अजाप जावन म्हणटालो, ही जाणवाय आनी विस्मितांक करची पदवी हाका खंयची? हो थोव्याचो पूत न्हय? मारिया म्हणटात ती ताची आवय न्हय? आनी जॉकोब, जुआंव, जुसे, सिमांव आनी जुदास ताचे भाव न्हय? आनी ताच्यो भयणी सगळे आमचे मोदें रावतात न्हय? तो ताका हें सगळें खंयचें आयलें? आनी ताचे विशीं ताच्या मनांत घुस्पटताली. पूण जेजून ताका म्हणलें, एका प्रवाद्याक आपल्या खाशा देसांत आनी आपल्या घरांत मान मेळ्ळो ना. आनी तांच्या अविस्वासाक लागून जेजून थंय चडशीं विस्मितां केलीं नात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी जेन्ना जेजू बरोबर आसता तेन्ना आमी जाणो
आमचे भावार्थाक लागून विस्मितां घडटात. तो आपणाची वस्तुंगी विस्मितां घडिना. तो सदांच आपल्या बापायक एकवटोवन सगळो वावर कोत्ता. आनी ताणें आमकां सांगलां, हांव जें कितें म्हणटा कोत्ता तें म्हजे वस्तुंगी न्ही, बापाक एकवटोवन कोत्ता. म्हणटोच तो जेन्ना कितें कोत्ता तें आपणाची वस्तुंगी करिना. आतां हें आमी मनांत दवरूंक जाय. आमी कोणाची भुरगीं? थोयाचीं, चामाराचीं, विद्वानाची, हे भाशेन खारव्यांची अशें म्हणूंक जाता आमच्यान? वय. म्हणजे आमचे बापूय आवय असलें काम कार्य कोत्तात. तें करूंकूच जाय, पूण ताका सगळ्याक मान आसा. हें असलें तें तसलें म्हणूंक जायना आमच्यान, कित्याक आमकां सगळ्यांची गरज. ताका लागून हें श्रेश्ठ, तें वयल्या दर्जाचें, हें खालच्या दर्जाचें अशें कोण कोत्ता? आमी कोत्ता. एके कुडीक सगल्या सांद्याक मान आसा. वो तसलो धरूंक जायना आमच्यान. सगळे जागे आमकां म्हत्वाचे, नाजाल्यार आमी जाणो कितें जातलें पळय तें आमकां. म्हणटच हें तर आमी मनांत दवरीत जाल्यार आमी भायल्यान आमचो आकार आसा, ओ आमचो संबंद आमच्या घरच्यां बरोबर आसा, तो तितलो म्हत्वाचो न्हय. म्हत्वाचो म्हणजे आमी कोण? आमी सगळीं देवाचीं भुरगीं. देवान आमकां आपल्या सारकी केल्ली आसा. तो आमचे भितर जियेता. आमी आमचे सोबे आसा, पूण तो आमचे सोबे आसा आनी ताका लागून आमी जिवी आसा. ताचे सोबे आमी आसा, जियेता आनी भोंवता. आतां पळयात, पयल्या वाचपान आमी कितें पळयता तें. मोइजेसान आर्क पेट ती घेतलेली, तातूंत सगळे मानामेद दवरलेले. पूण आर्क पेट एके तुंबूंत आसलेली आनी तुंबूंत मागीर कूप येताले. कूप आयलें की ना तें अशें समजतालें की देव थिंचर आसा. दिसाचें म्हण हितून तो धुंवर कसो आसतालो, पूण रातचे थिंचर उजो कसो दिसतालो तांकां. म्हणजे देव हांगसर हाजीर आसा. आनी जेन्ना ते कूप वेताले तेन्ना तांच्यान मागीर फुडलीं पावलां मारूंक जातालीं. म्हणटच ते कितें करतालीं, देवाची येवजण तांकां हांगसर कळटाली. कूप आसत, कूप नासत. मागीर कूप गेलें की ना मागीर तांचे फुडें व्हरूंक जातालें. मागीर दुसरे अशीं ते तंबू करताले, पोत्तून थंयसर रावताले. थंयसर मागीर पोत्तून देव येतालो, देव तांचे सोबे आसलेलो. देव आतां आमचे सदांच काळजांत आसा. ताका आमी तेच भाशेन वळखूंक जाय. आतां कशें आमी वळखतले? आमी तर शांतींत आसत भितरल्यान जाल्यार आमी देवा बरोबर आसा म्हणूंक जाता. म्हणजे शांती कशी येतली? ओगेपणांत रावलीं की ना आमी, पूण खूब फावटी आमकां ओगेपणांत रावंक जायना. उत्सांबोळ चड आहा, कसली चिंतनाची, भावनाची, ही आमकां अस्वस्थ करतात. पूण ती कितें करूंक जाय? सगळो देवाच्या ताब्यांत ती चिंतना आनी भावना करीत रावंक जाय. आनी केली की ना मागीर आमी शांत जावंक लागता. आतां ही शांती पळय आसा थंयसर आमी देवाक अणभवता. देव मागीर आमकां आमची मनां, चिंतना पळय आहा मनांत, ती बदलूंक लागता आनी आमकां शांती हाडटा. थंयसर आमच्यान कळोंक जाता, थंयसर आमकां कळोन येता की देव आमकां ही चिंतना, भावना उत्पन्न करता आनी ती आपली तो आमकां दिता. शांती आसता, उर्बा आसता सगळें बरेंपण करपाक. भायल्यान घोडेक सगळें सारकें नासत, उत्सांबळ आसत, पूण भितरल्यान आमी शांत आसलीं की ना मागीर फुडलीं पावलां मारूंक आमच्यान जाता. नाजाल्यार अशी उत्सांबळ आसली म्हणटच तेन्ना पावलां मारूंक फावना, ती सारकी जायना. हाका म्हणटा डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट्स. आत्मे पळय आसता आमचे मदीं तांकां पारखूंक जाता आमच्यान कोण म्हाजें जिवीत चलयता. आतां हें कशें जाता? आमी तर आपलेपणांत रावत जाल्यार देंवचां चडसो आमकां आपल्या ताब्यांत जाय. आमी तर देवाक एकवटून रावत जाल्यार आमचें पळय जिवीत आहा तें देव मागीर अदीक कंट्रोल करूंक लागता. सांत इनासाक अशें घडटालें की कितेंय तो ताचेर मनान करतालो, मागण्यांत दवरतालो, ताका दुकां येतालीं. दुकां येतात म्हणजे कितें? थंयसर देव हातून आसा आनी देव तें ठामपणी ताका सांगता, वय ही म्हजी येवजण म्हणून
तेन्नाच की तो फुडें वतालो. हेच भाशेन देव आमकां प्रत्येक सणांक वेगवेगळे गूण दिता आनी तातूंतल्यान तो आपली कितें पळय आहा तें ठामपणी कळीत कोत्ता आनी ते भाशेन फुडल्यान आमच्यान फुडलीं पावलां मारूंक जाता. आतां सायबीण मांयची तो सदांच मदत घेतालो. ताका कळ्ळें की आमी जी जेजू सगळे आसा सायबीण मांय आमचो परामोस करता म्हणजे जेजूचो परामोस करता आनी जेजू आमचे सगळे आसा. आमी जेजूचे सांदे म्हणून आमी कितें करूंक जाय, आमी मांय चडशीं लागीं रावंक जाय कित्याक ती आमचे पासत मागणें करता. जेजून आमकां खुर्सार आसतना ताणें सांगलां ही तुजी आवय हो तुजो पूत म्हणून. ते भशेन आमी हो संबोवन तिचे बरोबर दवरूंक जाय. सांतिनास कितें म्हणटा सदांच 15 मिनट तरी सायबीण मांय बरोबर सारूंक जाय. त्योर्स कोर वो कसलें मागणें कोर पूण 15 मिनट तरी दिसाचे सायबीण मांय बरोबर सारूंक जाय. आनी म्हाका दिसता आमी सगळीं जाणां सादता कित्याक आमी जाणो ती आमचे पासत मागता म्हणून. आनी मागता खरी पूण आमकां राखताय ती, सांबाळटाय ती, हें आमी अणभवलेलें आसा. आनी जीं कोण मागणें करतात न्हय तांकां कसलीच भिरांत ना. कितेंय येवं तांचो बावाड खोल आनी अखंड जाता. पूण मागणें तिचें सगळें केलें म्हणटच ती आमकां धीर आनी आदार दिता, आमचे पासत विनंती करता. आतां कितले जाणां आमी जेन्ना कितें सांडलें वो कितें मेळोंक ना वो कितें मेळोंक जाय तेन्ना तिचे कडेन विनंती करता आनी ती आमचे पासत मागून घेता. तर हें देणें देवान आमकां दिल्लें आसा, ताची मांय आमची चडशी आसा, तर तिका आमी सदांच लागीं दवरया. आतां लागीं म्हणजे जेन्ना आमी भितरल्यान आमचें जिवीत सारूंक लागतलें खोलायेंतल्यान तेन्ना तिचो आदार आमकां मेळटलोच. आनी भायर जीं सगळीं आमचीं भावां भयणां आसा तीं कोण तर तीं देवाचींच भुरगीं. आमी सगळीं जाण देवाचे कुडीचे सांदे. तर हे भाशेन आमी लेखोंक लागतले हांव. ती घोडेक सारकीं आपलें जिवीत सारिना पूण तेन्ना जेजू भाशेन आमी तांचे पासत मागतले हांव, तांकां जेजूच्या एकवटान दवरतले हांव आनी हे भाशेन तांकां धीर आनी आदार मेळटलो. तेन्नाच की देव आमचें सगळें आसा म्हणून तांकांय तांची काळजां उर्बेवंत जातलीं. जशे भाशेन एमावसाक जेजू तांकां भेटलो आनी तांची काळजां अशीं उलपवतालीं म्हणून म्हणटाले, तेच भाशेन कोणाय बरोबर जेन्ना आमी देवाक एकवटान रावता तेन्ना आमकांय तसलोच अणभव घडटलो आनी मागीर हे परी आमच्यान फुडलीं पावलां मारूंक देवच आमकां मदत करतलो. तर ह्या वेळार आमचे हात अशें वटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. ताका आमचें सगळेंच एकवटोन दवरया आनी आमचो सुस्कार भायर सोडटना आमचे भितर आहा तितलें ताका एकवटोन ताका समोर पुया, भायर काडया, भितर दवरचें न्ही. हे भाशेन भितरल्यान आमी स्वतंत्र जातले हांव आनी जेजूचें आसप आमचे मदें आसा तें अदीक वाडटलें आनी ताचो पुरजोळ आमच्या दोळ्यांनी, आमच्या तोंडाचेर आनी आमच्या उतरांनी सगळ्या जाणांक अणभवंक मेळटलो. मेळ्ळ्या उपरांत तांकांय बरें दिसोंक लागतलें आनी ती म्हणटलीं खरेंच देव आमचे बरोबर आसा. हे परी आमी मागणें केल्या उपरांत आमची सगळीं मागणी देसां आसात ती पोत्तून मनांत हाडया आनी तांचे पासून आमी मागया. कितलीं आमचीं भावां भयणां कोविडाक लागून बरीं नात, सीक आसात, कांक्र जाल्यार आसा, तरेतरेचीं दुयेंसां आसात, तांचे पासून आमी मागया आनी म्हणया सोर पदवीदार दारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता आनी ती कोणवाळेन आयकून घे. ही अवचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाली येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे कडेन मागलां. तुवें आमकां ती फावो केलाय, ताचो बरो परिणाम जावंक आमी तुजे कडेन विनंती करता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं Amen. Git घेऊया. Page number 35, C16.
भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदिदार देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आन्याके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. बोमोगाळ बापा, तुज्या प्रितीवंत पुताच्या काळजाचो उतरां व्हरतो मोग पळोवन हें आमचें बलिदान दोयेन मानून घे. आमचे असोक्तायक लागून आमी पोत्तून पोत्तून तुका अवमान कोत्ता, तर ह्या बलिदाना वरवीं जेजूच्या विस्वासी मोगाक लागून उदार काकळुतीन आमच्या अपराधांचें बोगसणें आमकां दी. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्परात सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर काली आनी सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव. हो काय दोनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या कोणवडांतलें व्हांवलें रगत आनी उदक जिवीत दितल्या संस्कारांची पवित्र सुबेक फुटली जोर सोडवणेची जोरींत संतोसान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां मोगतां सांगती निरोन तरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 तलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक फेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्ताचो गोट पोरगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता, तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्वेगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उणणी सोडूनची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरो वासदूर मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोडी तुमकां मळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दोय कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पुती बागयोन झुजे बागयोन दौर्म दूत आनी सर्व कालीन तुका मनवलें ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरपददार बापा, सुर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणी आनी भावनो, भावार्थान बोरवाशान आनी जेजूच्या मोगान उदीक वाडोवंक आनी आमचें जिवीत ताचे सारकें उदीक घडोवन हाडच्याक
आमी आतां सगलीं आमची देसां मनांत दवरया आनी म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान ओतरेकता. तर आमकां चेवदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटयान चोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुशीच सासतांच्या सासता. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दवरून दितांक पडले आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नोयपण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका हांव वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोरशिल्लो कोडचुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 56 D17. मागुया. देवा आमच्या बापा, ह्या प्रिती मोगाच्या संस्कारांत आमी वांटो घेतला, ताचे वरवीं सोमा व्हरतो मोग आमच्या काळजांनी पेटय. अशें तुज्या पुता जेजू सरशी आमकां ओदीक ओदीक ओडून घे आनी आमच्या भावा भयणी सवें तो खरेंच जियेता म्हूण ओळखून मोगान ताची चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपुदितात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. लॉयलाचे भाग्यो दिनासाक नयनाचे मागणे. लॉयलाचे भाग्यो दिनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल. तुजें संवसारीक जिवीत सारकें सोडून आनी मन बदलून सगळ्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सुबेचे चाकरेक तुकाच समोर पोवन दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सुबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामांक एक नवी जेजूची सभा तुवें घडोवन हाडली. हें सगट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखूंक ताका आमी काळजांत थावन आर्गां दिता.
आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता हांव. चड एकल्यान आपणाक जाय तें भगवंतिना सकोडे मागचें. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक दिनवासता आनी तुज्या उतरांनी आमचें जिवीत देवाक समर्पिता हांव. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज आनी सगलें म्हजें तितलेंय तुवें म्हाका तें दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी हांगसर सांगेची बरेच दीस जाले आतां मागणें वर्च्युअल मागणें सायबाची रॅलीक घेवन कोत्ता. तुमकां तर आमी मागणें केलेलें जाय जाल्यार वॉट्सॅपाचेर तुमी तुमचें नांव, कितें इंतेसांव आसा, कित्या पासून आमी मागूंक जाय आनी हिंचे भाशेन तें आमकां तुमच्यान वॉट्सॅप मॅसेज करून ह्या नंबराचेर धाडूंक जाता. 7058650102. सकाळीं 10 ते 12 ह्या दरम्यान तर तुमी करशात फोन, तें बऱ्याक पडटलें. कित्याक आख्खो दीस मागीर आमी दुसऱ्या कामांनी आसता तेन्ना तांच्यान तें सारकें करूंक जाता. तर तुमी फोन केलो की ना मागीर तुमकां सांगतलीं तीं ह्या वेळार तुमी हाजीर रावात म्हणून. आतां ह्या दिसांनी आमकां नॅटवर्क बरें ना म्हणटच मातशें फाटीं फुडें जाता. कृपया करून मातशीं आमचे पासत मागात, हें बरे भशेन जावच्याक, पूण आमी कोत्ता तें म्हणलें. तर हें मनांत दवरात. फाल्यां सांत इनासाचें फेस्त. आजून इगोर्ज आमी पूर्णपणे उक्ती करूंक ना, पूण फेस्त तेच भाशेन यूट्यूबाचेर आमी कोत्तेले हांव. आतां आमकां सांगता ते प्रमाणे इगोर्ज उक्ती करपाची आसा. पयले थान आमी उक्ती करूंक सोदता, पूण आजून गव्हर्मेंटान आमकां कांय सांगूंक ना म्हणजे पूर्णपणे उक्ती करपाची आनी ट्युरिस्टांकूय हांगसर येवपाक परवानगी दिवपाची. तर ASI बरोबर आमी सगळ्यान मागीर कोत्तेले तें. देव बरें करूं. गीत घेवया. पेज नंबर 232, U3, तिसरो श्लोक.